तर आमकां एक कळोन येयल्लें पयर फाटीं त्या सोशल वेलफेराचे स्लॅब आसा ते कोसोन पडले पूण थंय कोण बसलो ना तो सायडीक उठून तेन्ना गेलो तेन्ना ते पडले पूण सोशल वेलफेराची जी परिस्थिती आतां जी आसा ती पळोवपाक गेल्यार सारकी डेंजरस आसा तितून की तुमी कितें सांगपाक शकता. इट इज नॉट जस्ट द बिल्डिंग्स ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचीच परिस्थिती तशी जावन पडल्या ती मोडकळीक आयल्या कारण करप्शन ह्या स्टेजीक पावला. आज प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान करप्शन जे आसा ते ह्या स्टेजीक पावला की म्हाका दिसता ताचे सोयर सुद्दां कोणाकूच पडून गेले ना इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. हांव दिसा मायना कोर्टरी पुलीस स्टेशनार गेल्लो टेम्पररी बिल्डिंग वेर मायना कोर्टरी पुलीस स्टेशन इज हावज. थंय मरे टॉयलेटीन वच म्हणून सांग खंयच्या एका मिनिस्टराक आनी 5 मिनटां उबो राव म्हणून सांगपाचो. And public who are coming there, the officers who are staying there are using that toilet. म्हणजे माझ्याकडे व्हिडिओज आय विल शेअर इट विथ यू. आय विल शेअर द व्हिडिओज ऑफ मायना कोर्तोरी पोलीस स्टेशन बाथरूम. मायना कोर्तोरी पोलीस स्टेशनाची बिल्डिंग जी आता सध्या आसा ती ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशन केन्ना पावसाळ्यात त्या पोलीस काम करतात तांचे ते खबर ना. आय डोंट नो वाय police department which is supposed to take people's interest and social welfare department which is supposed to take people are kept in this kind of a situation. There are so many government buildings त्यांची परिस्थिती अशीच आसा. PSC वयर हांगा चिमला ताज्या बिल्डिंग सो PWD न्हिदल्या अश्यो खंय तरी कितल्योश्योच गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा ज्यो आज अशा परिस्थितीन आसा की थंय केन्ना कितें कोसत कोणाचेर कितें पडत तें सांगूंक जायना. इट इज अँड कला अकाडेमी तुवें पडटा आतां पळयली सो म्हाका दिसता मरे गोंयच्या लोकांचें नशीब बरें म्हणून की तें पयर दिल्ली एअरपोर्टार जें जालें आनी कोण बाबडो सामान्य मनीस मेलो तशें गोंयान अजून पर्यंत घडूना. पूण सरकार तो दीस पळोवपाक सोदता काय हो आमकां आमच्या मनान डावट निर्माण जाता कारण ज्या तरेन गोंयान जें सरकार चल्लां ताजो हांव आत्तां म्हणलें आमकां पयलीं हांव एकदां क्रायमाचेर उलयता आसतना सांगिल्लें की चीफ मिनिस्टराक खंयच कंट्रोल ना म्हणून तीच परिस्थिती चीफ मिनिस्टराची एडमिनिस्ट्रेशनाचेरूय आसा. मिनिस्टरांचेर कंट्रोल ना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांचेर कंट्रोल ना. काल इंजिनियर पदां आयकतालो तो कितें डिस्को तो पार्सेकार थंय आनी तुमी आसासर ती पदां तो बंद करना म्हणजे ही हॅज टर्न हीज ऑफिस इंटू अ डिस्को. जाल्यार सगळे कडेन लाय पदां डिस्को कर सगळे आनी एक साऊंड सिस्टम हाडून कला अकादमीतली ती पिड्यार जाल्या पळय ती व्हरून सेक्रेटरिएटानूय घाल मंत्रालयानूय डिस्को सुरू कर सो दॅट एवरीबडी इज हॅपी लिसनिंग टू सॉंग्स. तुज्या कानाक लावन तुमी आयकप म्युझीक लोकांच्या कुस्तार तुमी त्या ऑफिसान बसता लोकांचे पडून गेल्ले ना आणि तुम्ही म्युझिक ऐकत बसता. दिस इज द स्टेट ऑफ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स टुडे अँड आय होल्ड चीफ मिनिस्टर कम्प्लिटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सर तेंच्यांनी 4 लेटरां केल्ली 2023च्या लेटरां ते करीत असले PWD तर PWD तिचे कांयच एक्शन घेवना. ते PWD हॅज बिकम एक कुंपण. आज चीफ मिनिस्टरान PWD मिनिस्ट्री निलेश काब्राला कडल्यान काढून घेतली स्वता कडेन दवरली. आमकां दिशिल्लें की तातल्यान तो कितें बरें घडयतलो म्हणून आय थिंक इट इज ओनली एडेड टू हिज किटी ऑफ करप्शन. इट कॅन नथिंग बी लेस दॅन किटी ऑफ करप्शन. ताणें आपली किटी जी आसा करप्शनाची ती वाडयल्या नाजाल्यार PWD अदरवायज सामकें ज्या तरेन काम चल्लां रस्त्यांची परिस्थिती आज तूं पळयत जाल्यार सुद्दां कळटा की PWD इज ओनली बिकम अ कायंड ऑफ एपिटोम ऑफ करप्शन एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. सध्या मायनिंग बंद आसा तर थंयच्यातल्यान पयशे येता. मायनिंग सुरू जाल्यार आपल्यान थंयच्यान एक्स्ट्रा पयशे येतले. ही परिस्थिती आसा. सरकार इज इंडल्ज इन करप्शन अँड PWD इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ दीस एपिटोम ऑफ करप्शन ऑफ दिस गोवा गव्हर्मेंट.